अस्नोडा वाठारांत आयतारा सांजे एक दुर्दैवी घडणूक घडली। अस्नोडेच्या दिकेन वचपी कार कनालात पडून दिपेश मांद्रेकर ह्या तरणाट्याक मरण आयलें। सुदैवान कार चालक रितेश शिरगांवकर वाटावलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कार अस्नोडेच्या दिकेन वताली तेन्ना अचकीत चालकाचे कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार कनालात पडली। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत थळाव्यांनी धांव मारली। कार चालक रितेश हाका वाटावपाक तांकां येस आयलें, मात कनालात उदकाचो नेट चड आशिल्ल्यान दिपेश मांद्रेकर हाका थळावे वाटावपाक शकले नात। अपघातात कार चालकाक दुखापत जाल्ली। कोलवाळ पुलिशेन घडणूक थळार वचून दिपेशाची कूड भायर काडल्या, तशेंच क्रेनीच्या मजतीन कार भायर काडली। एक्झॅक्ट कितें जालें पळय, म्हाका आवाज येता, म्हाजें घर नियरबाय कॅनरा सेकंड म्हाजें घर। आवाज येयलो धांवून येयलो वयर, धांवून येयलो जस्ट पयलीं आनी गाडी पडची पडलें टायम काडून ना गाडी पडची पडून आनी डायरेक्ट उडकी मारली। हांव आनी खबर ना डायरेक्ट उडकी मारली मी उदकान भितर आनी ड्रायव्हराक आमी सेफ केलो। दुसऱ्या भुरग्याक काडपाक ट्राय केली, कित्याक बेल्ट आसलो शिरकोन भितर, बेल्टाक लागून आमकां काडूंक मेळ्ळें आनी इतले उदकाची स्पीड आसली, स्वता आमी भितर उदकान शिरकाले भितर। आमच्या लायफाक एक ट्रेड कशी आसली भितर, कित्याक आमी ट्राय केली, हिसपाक ट्राय केली, इतले उदीक हाय आहलें आनी स्पीड आसली उदकाची, त्यात आमकां वाचूंक पावना। एकट्याक आमी वाचयलो, दुसऱ्याक वाचूंक पावूंक ना आमी। एकल्याक वाचयलो तुमी? एकट्याक वाचयलो आमी। ओके। दुसऱ्याक वचूंक पावूंक ना आमी। कितें त्या टायम एक्चुअल हांव कितें म्हाजे नियर बाय फक्त आवाज आयकून आमी धांवून येयलो, इतलेंच नियर बाय घर म्हणून। एक्झॅक्ट आमी गाडी कशी कितें पडला ती आमी एक्झॅक्ट पळोवंक ना, फक्त इतलेंच आयकलां, फक्त कितें डायरेक्ट फास्ट येयलो खंय तो स्लो येयला काय कळोंक ना आमकां। डायरेक्ट आमी भितर पडलो, डायरेक्ट गेलो तो कॅनला भितर गेलो, प्रयत्न केलो भितर, आमकां लायफाचे ट्रेड जाले, कित्याक आमी शिरकून उरले भितर उदकान भितर। आमकां कळलें वेट करत तेन्ना दोगांनी घेवन एकटा भितरलो गाडयेंतलो काडलो, तो सेफ जालो। दुसरो आहलो तो सीट बेल्ट घातलेलो, तो काडूंक ताका चान्स मेळ्ळो। ती सकयलसून येयली, ती डायरेक्ट भितर गेली, सकयलसून येयली आनी भितर गेली। अस्नोडा आनी अस्नोडा हांगासर सध्या एक अशी खबर कळ्ळ्या की सांजेच्या वेळार 7:30 ह्या वरांचेर कैलाश नगर हांगासर अस्नोडा एक इंटरनल रोड आसा आनी अस्नोडच्यान जो इंटरनल रोड आसा थंयसर कैलाश नगर अशें म्हणटात आनी थंयसर एक इंटरनल एक कॅनल आसा आनी कॅनलान रितेश शिरगांवकर आनी दिपेश मांद्रेकर आसा हो रावपी अस्नोडा हांगासरलो, तर रितेश शिरगांवकर आसा हो शिरगांवचो। हो आपली जी गाडी आसा 4 व्हिलर ती कैलाश नगर हांगाच्यान इंटरनल रस्त्या वयल्यान वरतालो तेन्ना अचानक तेजो खंय तरी बॅलन्स केलो आनी ते कॅनल आसा कुशिकूच त्या कॅनलान तेजी गाडी जी आसा ती कॅनलान उदकान भितर गेली। हांगासरल्या थळाव्या लोकांक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी बेगोबेग हांगासर घटनास्थळी धांव घेतली, तर जो रितेश शिरगांवकर आसा ही स्वता गाडी चलयतालो, तेणी आपल्याक स्वताक ड्रायव्हर सिटा वयल्यान भायर तो येयलो आनी जो आपलो पार्टनर आशिल्लो दिपेश हेका तेणी भायर गाडयेंतल्यान काडपाचो प्रयत्न केलो। घटनास्थळी आमचे भितरचे फायर पर्सनल्स तशेंच कोलवाळचे PI आनी पुलीस जे आसा हे हांगासर पावले, तशेंच गांवचे लोकल भुरगे जे आसात तेय हांगासर पावले, पण जो दिपेश आशिल्लो ताका मायनर इंजरी आशिल्ली आनी ताका उदकांतल्यान रेस्क्यू करून बिचोलच्या PHC सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर व्हेल्ले आसा। तर फायर जी आशिल्ली, फायर फायटर जे आशिल्ले तेंच्यांनी जो दिपेश मांद्रेकर आशिल्लो ताका काडपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका आजिलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें डिक्लेअर केलें। म्हणटकच TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटी।